म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हो थोडो वेळ हांव ओगेपणांत रावलो. आनी जेन्ना आमी ओगेपणांत रावता तेन्ना आमचें ध्यान मन तर आमी आवाजाचेर लायत सगळे आवाज आमकां आयकूंक येतात. पयले म्हणना हितून जे व्हड आवाज आसात ते आयकूंक येतात. मागीर दुसरे जे तितले व्हड ना पूण ते आसात. आनी हे भाशेन आयकोता आयकोता आमकां खूब आवाज आयकूंक येतात. हे भाशेन आमी भितरल्यान देवाक आजीर जावंक जाय, ताचो ताळो आवाज आयकोच्या. पूण तो आमचे कडेन कसो उलयता? आमी सगळीं जाणां देवाचें उतर वाचता आनी वाचलें की ना तें आमचे भितर रिगता. आमचे भितर तर आमी दुसऱ्या चिंतनांनी आसत जाल्यार हें निर्फळ जातलें. आमी वाचलां पूण कांयच समजोंक ना, तें आमच्या मनांत पर्यंत ना. पूण आमी तर पूर्णपणी त्या उतराक आजीर जायत, तें आमचे भितर वेता आनी तें आमचें सगळें किल्लोंक लागता. हें किल्लोवपाचें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. तो आमकां सगळें दाखयता कितें कशें आनी कशे भाशेन देवाचें उतर समजून तें वेव्हारांत घालच्याक. आयकोता आनी पाळटा. पाळपाचें काम आमी खूब पाटी करिना, मिसाक घेता खरी, देवाचें उतर आयकोता जायत, पूण घरा वेताना आमी तशींच आसा. आमचे मदें कांयच बदल घडोवन येवंक ना, कित्याक सोय प्रमाणे आमी सगळें करता. ह्या सोयांक देवाचें उतर लागलें की ना मागीर आमचें परिवर्तन जाता. आमी आदले भाशेन आनी चलना. देवाची कृपा आमकां मेळ्ळी की ना मागीर हे भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सारूंक लागता. म्हणजे कितें? अदीक आनी अदीक जेजू सारकी आमी जावंक लागता. भयणीन भावनो, आमी पयल्या वाचपण पळयलां. एक ताणें आमकां सांगलां, जेन्ना राजाचें काळीज सर्वेस्परा कडेन आसता तेन्ना सर्वस्पर उदका सारकें तो चलयता, व्हांवत्या उदका सारकें. आमी तर ताका दिना जाल्यार आमकां जाय पळय तशें करता आनी आमकां जाय पळय तशें केलें की ना आमी सगळ्यांक वायट करता, चड करून गरिबांक आनी गरजेवंतांक. हें आमकां ह्या वाचपान दाखयल्लें आसा. देवाचें उतर आमकां हें सांगता. तर भयणीन भावनो, आमी कितें म्हणून करचें? सदांच मागणें करता तेन्ना हांवें तुमकां म्हणलां, जेजूच्या एकवटांत रावया प्रत्येक सुस्कारांत. आनी तितलेंच न्हय पूण आमची चिंतना, आमची भावना कितें आसा ती तांकां आजीर जावंक जाय. पूण तें तांकां आजीर जावच्याक आमी ओगेपणांत रावलीं की ना आमी आयकोंक जाय, भितरल्यान पळोवंक जाय आनी हे परी आमकां तो सगळें कळीत करतलो. हेच भाशेन एकलो ही सुंग हुन म्हणून कोरियाचो, ताणें देवाचें उतर अशेंच आयकलें आनी तो अभ्यास करूंक लागलो क्रिस्तांवांचेर, क्रिस्तांवांच्या सगळे बरोवपाचेर, आपणाचेच वस्तुंगी. तेन्ना त्या काळांत 18व्या शेंकड्यांत. आनी ताणें तें वाचल्या उपरांत ताका अशें दिसलें की हांव आतां क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी क्रिस्तांव जालो तो 1784 वर्सां. आनी आपलें जिवीत ताणें जेजूक भेटयलें. तो पयलो कोरियाचो क्रिस्तांव आनी ताचें नांव आसलेलें पिटर. ताच्या उपरांत हो क्रिस्तांव जाल्या म्हणून घरचीं ताका भायरावंक लागलीं, ताचें नांव उबोवंक लागलीं, ताचें पळय कितें हाल्लें तितलें काडून व्हेलें आनी ताका हे भाशेन मारूनय उडयलो. पूण तातूंत सोंपोंक ना. दुसरी म्हणूंक लागली, हाका कित्याक मारलो? हो बरो मनीस आसलेलो. तांकांय उर्बा आयली. हे भाशेन देवाचें उतर तांचेय मदें येवंक लागलें, कित्याक पवित्र आत्मो तांचें सगळें वावरूंक लागलो. आनी ताणें आनिकूय पाद्रींक आपोवंक हाडलें. पिकिंगांक बिशप आसलेलो, ताका बरयली चीट, बाब साहेबाक बरयली चीट.
मागीर 2 जाण चायनीज पाद्री आयले. थोडो वेळ ताणें वावर केलो, तांकांय मारून उडयले. मागीर आयले फ्रेंच मिशनरी सोसायटी, ताणें बिशप धाडले आनी हांकांय मारून उडयले. पूण भावार्थ वदीक आनी वदीक वाडोंक लागलो. एंड्रू किम तेगोन तो जावन आसा तांचो पयलो पाद्री. 26 वर्सांचो आसलेलो. 13 म्हयने ताणें पाद्रीपणाचें सारलें. पूण तो कितें करूंक लागलो, आमच्या लोकांक पाद्री जाय आनी ताका लागून तो पाद्री कशे भशेन कोरया काडूंक जाय तें तो येवजितालो आनी ताका हाडटालो. ताका धरलो, ताका मारून उडयलो. पूण क्रिस्तांवपण इतलें वाडलेलें, ह्या काळांत सुमार 10,000 एका 100 वर्सांनी तांकां सगल्यांक मारून उडयले. भुरगीं, जाणटेलीं, काजारी आनी मोटवाशी. थंयसर तांकां मोटवाशीचें जिवीत केन्ना पळोवंक नासलेलें. पूण खूब जाणां हे भाशेन आपलें जिवीत जेजूक भेटोवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक लागलीं. तेच भाशेन दादले, आपणांचेच वस्तुंगी. हें सगलें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान घडलें. देवाचें उतर आयकून ती हे भाशेन आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटांत सारूंक लागलीं. मागीर पाप साहेबान तांकां सगल्या जाणांक ही सांतपणाची पदवी दिली. तातूंत 11 पाद्री आसलेले आनी बिशप बी, आनी बाकीची सगळीं क्रिस्तांवां. पूण इतली न्हय, आनिकूय खूब जाणां आसात तांची नांवां नान. पूण ताणें सगल्यांनी आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान भेटयल्लें आसा, वारयल्लें आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी दर दिसा, आयच्या दिसा जेजूचें आतां उतर आयकल्लें आसा. आमी कितें करया, जीं दुसरीं आसात तांकां आमी बरें उतर दिवया. कोणूय जावं ती, एक बरें उतर दिलें, एक बरी सेवा केली, गुपीत, पूण तें करया आमी. हे भाशेन आमी खरीं जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सादतले, ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत पाळटलें. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें भितरलें सगळें दवरया, सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी भितरल्यान ताच्या स्वतंत्रपणांत आनी ताच्या पवित्रपणान आमचें जिवीत सारूंक लागया.